निवडणुका ही मुख्यमंत्री या नात्यान माझ्या नेतृत्वासकयल जाता। 2 लोकसभेचे सीट आणि 3 विधानसभेचे सीट या निमित्तान पुराय गोयभर म्हणजे 40 मतदारसंघात वचपाची संधी म्हाका मेळ्ळी। लोकांचे इश्यूज म्हाका कळ्ळे। म्हणजे हांव म्हणटा जेन्ना की लास्ट पर्सन इन द सोसायटी द अंत्योदय ह्या तत्वावयल्या प्रत्येक मनशा पर्यंत हांव पावपाक शकलो। पर्सनल आसतले, सार्वजनीक आसतले, हे वेगवेगळे प्रश्न हांव लोकांचे आयकपाक शकलो। हे सगळे आयकता आसतना लोकसभेच्यो निवडणुका ह्यो देशाच्यो निवडणुका आसा। आमी देशा खातीर मतदान करता आणि पयलेच फावटी म्हणजे हांव सक्सेसफूल जालो अशें म्हाका दिसता। नवभारत निर्माण जे न्यू इंडिया फॉर्मेशन हो कन्सेप्ट हांव प्रत्येक गांवागांवान म्हाज्या मिटिंगेंतल्यान मांडपाक शकलो आणि त्या निमित्तान तांकां तो अपीलूय जालो की नवभारत आणि प्रेस मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, टेलिव्हिजन मिडिया ह्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही सगळ्यांनी उचलून धरलो की बाबा न्यू इंडिया फॉर्मेशन मान्य मोदीजींचे नवभारत निर्माण करपाचें, नवभारत घडोवपाचें स्वप्न हे साकार करपाक मतदान करात ही हांवें सगळ्यांक अपील केलां। आणि म्हाका निश्चितच खात्री आसा की गोंयकार आमचे सगळे भाव आनी भयणी म्हणजे पेडण्यां पासून काणकोण पर्यंत मागीर ते 60 जावं किंवा 70 जावं हे सगळे लोक एक संद जावन म्हाका दिसता की पयले फावटी राष्ट्रा खातीर वोटींग करतले, देशा खातीर वोटींग करतले, नवभारत निर्माण घडोवपा खातीर वोटींग करतले। तेन्ना खंय तरी आपलो ल्हानशें खंय तरी आपलें काम जावंक ना, आपल्या गांवांतलें काम जावंक ना, मतदारसंघातलें काम जावंक ना ह्या इश्यू कडेन दवरचें ना। उरता उरलो इश्यू जो आसा रोहित बाब तुवें विचारलेलो मायनिंगचो इश्यू, म्हाका दिसता डेफिनेटली मायनिंग इश्यू आसात ज्या मायनिंग भागांतल्यान हांव रिप्रेझेंट करता। 90% मतदार हे मायनिंगेचेर डिपेंड आसा हे म्हाकाय खबर आसा। पण हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत तांच्यो निश्चितच आशा आकांक्षा उंचावलेल्यो आसा। हांव लोकांक कन्विन्स करपाक शकलो की बाबा फुडल्या 1 6 ते 7 म्हयन्यां भितर न्यायीक प्रक्रियेन म्हणजे कोर्टाच्या हेज्यानुसारूच आमी व्यवस्थीत रित्या सुरळीत रित्या मायनिंग परत एकदा चालू करतले। परत एकदा सगळ्यांक व्यवस्थीत रित्या रोजगार जो आसा हो मेळटलो आणि ताका लागून लोकांनी म्हजेर विश्वास दवरला आणि हे सगळें आसतना सुद्दां लोक मोठ्या प्रमाणात म्हाज्या खातीर, आमच्या पार्टी खातीर, मोदीजीच्या खातीर भारतीय जनता पार्टीक वोटींग हे करतले। न्ही मोदी इफेक्ट कितें जातलो म्हणटा तुमी ह्या फावटी? ऑफकोर्स ना म्हटलें जाल्यार जेन्ना 5 वर्सांचो कार्यकाळ मोदीजींचो पळयता, मोदीजींनी 5 वर्सां केल्ली काम पळयता आणि जेन्ना आमी जेन्ना म्हणटा की हांव जेन्ना नवभारत निर्माणच्यो गजाली सांगता म्हणजे तो भ्रश्टाचार हटाव आसूं, आतंकवाद हटाव आसूं, गरिबी हटाव आसूं, रोजगार निर्मिती आसूं किंवा स्वच्छ भारत अभियान आसूं, हे मुळात कन्सेप्ट मोदीजींनी ह्या देशात सुरू केले। 99 अश्यो स्किम्स ज्यो लास्ट मनशा पर्यंत पावपा खातीर तेंच्यांनी तयार केल्यो। हाजी बेज जेन्ना घातल्या तेन्ना ती बेज जर आमकां काम पुराय करतले आसत जाल्यार आमकां परत एकदा मोदीजी येवप अत्यंत गरजेचें आसा आणि हे अपील जेन्ना लोकांक केलां तेन्ना ते लोकांक पटलां। तेन्ना डेफिनेटली मोदीजी इफेक्ट हो आसतलोच आसाच। त्यान भायर आमचे दोनूय खासदार हांच्यांनी पुराय रित्या दक्षिणेंतल्यान नरेंद्र सावयकर, उत्तरेंतल्यान श्रीपाद भाऊन आपल्या आयुष डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत केल्ली वेगवेगळी कामां आमच्या हांगासर वेळग्या हांगासर घातिल्लो फावंडेशन स्टोन किंवा रिसर्च हॉस्पिटल आसूं किंवा सावथाचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसूं आपल्या परीन तांच्यांनी आपल्या खात्याच्या मार्फत नॅशनली आणि इंटरनॅशनली केल्लें काम हे मतदारा पर्यंत पावोवपाचें काम हांवेंनी प्रत्यक्ष रित्या केलां। कारण बरेचशे फावटी खासदार काम कितें करता हे बारीक मनशा पर्यंत पावना, बट तें पावोवपाचें काम आमी केलां। नरेंद्र सावयकरा सारको सिंपल खासदार जो उलो मारल्यार येवपी पावपी लोकांक अशा पद्दतीचो खासदार रिपीट जावप, जो अभ्यासू वृत्तीन गोंयचे विशय मांडटा ताका परत रिपीट करप हे अत्यंत अपील करी सारकें भाशणां हांवें सावथ गोंयानूय केलां। मॅक्झिमम म्हाका दिसता म्हणजे नॉर्थ गोंया पेक्षा सावथ गोंयाचेर हांवेंनूय स्ट्रेस दिला आणि म्हाका खात्री आसा की दोनूय सीट हे भारतीय जनता पार्टी खातीर मेळटले। इज MGP a factor considering की शिरोडा बाकीकडे त्यांचे इज इट अ डॅमेजिंग फॅक्टर और इज इट अ फॅक्टर दॅट यू कन्सिडर? पयलीं म्हणजे लोकसभेच्या अनुसार म्हाका MGP हो फॅक्टर दिसत ना। गोंयचे मतदार शाणे आसा, तांकां कळटा। कारण लोक जर कोणीय उठून राजकारणी तांकां पिशे करपाक लागलो जाल्यार आमचे लोक पिशे जावपाचे ना। गोंयकार भाव आमचे मागीर 60 70 मुरगांव आसूं किंवा पेडणेकार आसूं म्हणटा तशें ते खूब शाणे आसात। त्या खातीर म्हाका कितें केलां म्हणून देशाक लॉस करप अशें मतदार ना। आणि हांवें तर म्हाज्या भाशणांतल्यान आव्हान केल्लें आसा किंवा कोणी एखाद्या लिडर कितलीशीच वर्सां जो एस्टाब्लीश लिडर आसा ताचें मंत्रीपद गेलें म्हणून गोंयकार मतदार जो आसा हो BJPक मतदान करचो ना अशें ना। आनी बरें कोणी वैयक्तीक रित्या जरी सांगलें आसत तेन्ना राष्ट्राक मतदान करपाक जाय, वैयक्तीक पंचायतीच्या वार्डाक आनी विधानसभेक मतदान करता आसत जाल्यार कदाचित विचार करीत, बट राष्ट्राच्या बाबतीत विचार करता आसतना राष्ट्र प्रथम द्वितीय आपूण ह्या तरेचो मतदार जो आसा हो गोंयचो मतदार आसा। आणि त्याच खातीर म्हाका दिसता MGP हो फॅक्टर गोंयच्या लोकसभेच्या दृश्टीन मात्तूय ना अशें म्हाका दिसता। उरता उरलो म्हणजे आमी जाका म्हणटा की मांद्र्या आसतलो किंवा म्हापशां आसतलो ही पयलेच फावटीची अशी युती आसतली म्हणजे प्रिपोल अलायन्स किंवा पयले फावटी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी सांगता हाताक मत मार म्हणून। हांवें म्हाज्या भाशणांतल्यानूय सांगलां भाऊचो आत्मा
सुद्दां वयर तळमळटा आसतलो, भाऊय कदाचित रडटा आसतलो, कदाचित आपूण कोणाच्या हातीत हें नेतृत्व दिलें काय म्हणून म्हणटा की काँग्रेसवर म्हणजे MGPन सांगप किंवा काँग्रेसीक मत मारप हें केन्ना जावंक शकना. हो गोंयकारांक हो मुळात कन्सेप्टूच पडटना. त्या ती शिवाचो मतदार हातार मत मारप हें केन्नाच जावंक शकतना. मतदार सुज्ञ आसा, त्या ती कोणी जरी पॉलिटिकल पार्टीन सांगलें, लिडरान सांगलें तुमी आतां सगळीं मतां काडून ताका घालात, हें केन्ना घालिना. त्या खातीर आमकां निश्चितच मांद्र्यांत आसो किंवा म्हापशांत आसो आमचो विजय हो निश्चित आसा. उरता उरलें म्हाका दिसता शिरोडान ही जरी सरळ लढत कदाचित ट्रायंगुलर लढत आहा तशी पळोवंक वचत जाल्यार, कारण ती राष्ट्रीय पार्टी आहा काँग्रेस, तांच्यांनी बी म्हणजे फाटलो माजी मंत्री वा महादेव नायक हाका टिकेट दिल्ली आसा. तुल्यबळ लढत ही तिगांच्या मदीं जातली. आनी प्रचाराच्या दरम्यान जो प्रचार केला तेन्ना कोण कितें हो म्हाका दिसता MGPतले माजी आमदार आनी MGPतल्यान भायर सरोन आमच्या बरोबर आयिल्ले आमचे आतांचे 2 मंत्री हांच्यांनी निव्वळ ती पार्टी म्हणजे कितें हें हांवें सांगपाची गरज ना, मुळात तेंच्यांनी अनुभव घेतला, तेंच्यांनी लोकांक सांगला. तेन्ना निश्चितच त्या अनुभवाच्या आधाराचेर आमकां शिरोड्यात आमचे सुभाष शिरोडकर जे शिक्षण तज्ञ आसा, जे शिरोड्या गांवांतले आसा आनी 21 वर्सां शिरोड्यातल्या लोकां खातीर काम करीत आयिल्ले आसा. तांची जर तुमी इन्स्टिट्यूशन पळयत, राजेश्वर इंजिनियरींग कॉलेज आसतली किंवा होमिओपॅथीक कॉलेज आसतली, गोंयांत इतर पद्दतीचो राजकारण्या पैकी कोणा कडेन एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट आसतलें अशें नामाजलेले 3-4 राजकारणी आसतले. तितूंतलो एक सुभाष शिरोडकर ज्याने एड्युकेशन सेक्टरांत केल्लो वावर हे शिरोड्यातले लोक तरी विसरूंक शकतना अशें म्हाका खात्री आहा. शिरोड्यात मोठ्या प्रमाणात प्रचार हांवेनूय केला, लोकां पर्यंत कोपरा सभा वचपाचो प्रयत्न म्हाजोय जाला. म्हाका निश्चितच खात्री आसा की मतदार जे आसा हे मोठ्या प्रमाणात सुभाष शिरोडकराक खूब मतदान करून म्हणजे हे फावटी कदाचित म्हणजे आत्तां जाल्ल्या ह्या फेजीन 3 आनी 2 5 सीट जरी भारतीय जनता पार्टीक मेळ्ळे जाल्यार म्हाका दिसता कोणी सरप्रायज जावचें न्ही. निश्चितच देवाच्या कृपेन आमकां आशा आसा की 5य सीट मेळटले आनी 6व्या सिटा खातीर आमचो म्हाका दिसता परवा पर्यंत आमचो कॅन्डिडेट जरी फायनलायज जालो 1-2-3 दिसां भितर, कारण सेंट्रल लिडरशिपी कडल्यान फायनलायजेशन येतलें आनी आमी पणजेच्या प्रचाराक नेटान सुरू करतले. थँक्यू.